आयज आमी करया चिकन कटलेट जी खावपाक खूब बरी लागता। चिकन पयलीं बरें धुवन साफ करून तेका इल्लें मीठ, हळद, मिरची पावडर आनी आले लसूण पेस्टान बरें मिक्स करून थोडे वेळ सायडीन दवरया। मागीर तेका मिक्सरान घालून बरें बारीक वाटून घेवपाक जाय। कायलीन तेल गरम करून तातून आले आनी लसूण घालून ती बरी भाजून घेवया। तसोच मागीर तातून कांदो आनी हरवी मिरसांग घालून ती बरी तळसून घेवपाक जाय। मागीर इल्लो टोमाट घालून तोय बरो फ्राय करून घेवया। वाटलेले चिकन एका आयदनान काडून तातून इल्लो उकडील्लो बटाट, तळशिल्ले कांदो, टोमाट, बेसन, मीठ, हळद, मिरची पावडर, गरम मसाला, मिरयाचो पावडर, कोथमीर पावडर, आले लसूण पेस्ट आनी इल्ली कोथमीर घालून मिक्स करून घेवया। तातून एक ताती घालून ते बरेशे कालून घेयात। मागीर हाताक इल्लें तेल लावन ताजो इल्लो गुळो काडून तशें कटलेट शेपीन रोल करून घेयात। ताका मागीर तांतयान बुडोवन काडून दोन्ही सायडींनी बरो रवो लावन घेवपाक जाय। कायलीन तेल गरम करून एक एक कटलेट कायलेर घालात आनी ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालून थोड्या वेळान परतून ती दोन्ही सायडींनी बरी भाजून घेवपाक जाय। आनी तुमची चिकन कटलेट तयार आसा। सो ट्राय करात आनी फॉलो करात।